आयचे पयलें वाचप मालकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. मालकी प्रवादी जेजू जल्माचे सुमार 450 वर्सां आदीं इस्रायल परजेची सेवा करतालो. त्या वेळार नव्यान मंदीर बांदून जाल्लें, कांय वर्सां सगळें बरें चल्लें. मागीर परत्यान इस्रायल परजा देवा थावन पयस गेली आनी ती म्हणूंक लागली, आतां सर्वेस्पराची पुजा करून कितें फायदो? तो आमचें मागणें आयकना. वायट मनीस आसात, तांचें ह्या संवसारांत बरें जाता, तांकां सूख मेळटा आनी बऱ्यांक त्रासूच चड मेळटात. देखून ताची भक्ती आमी कित्याक करची? आनी आमकांय तशें दिसता न्ही केन्ना केन्ना, आमी मागलें मेळना, मागून मागून मेळना आनी आमकां दिसता कितें फायदो? ते पळय भ्रश्टाचारांत बुडलात, वायट करतात, ते पळय कितले बरे आसात, ते पळय कितले जोडतात. आनी आमचें कितें? आमी प्रामाणीक रावून आमकां कितें मेळ्ळें अशें आमी चिंताव न्ही. मनीस म्हणून हें चिंतप बरें आसा, पूण ताका जाप मालकी प्रवादाच्या आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळी. देव म्हणटा, एक दीस येतलो जीं कोण म्हजें उतर आयकतात तांकां हांव बक्षितलो. जसो एक बापूय आपलें उतर आयकतल्या पुताक बक्षिता, तशें हांव तुमकां बक्षितलो. आनी जीं कोण आतां म्हजें उतर आयकनान वायट जिवीत वांकडे वाटेर वेतात, सुक्या तणा भशेन तीं लासून वेतलीं, तांचीं पाळां मुळां कितेंच उरचीं नात म्हणटा सर्वेस्पर देव. देव आमचें मागणें आयकना अशें न्ही, आयकता, पूण आमकां जाय भशेन तो आयकना. आमी मागलें तो दितलो अशें ना, कित्याक तो जाणा कितें दिवंक जाय. आतां खंयची एक आवय आपल्या एका ल्हान भुरग्याक, तो भुरगो म्हणटा, मम्मी वो ते पळय बाटलेंत पळय वो ते कितें आसा पळय, ते बऱ्यो गुळयो आसात, म्हाका दी म्हळ्यार आवय दितली. दिवची ना, कित्याक आवय जाणा ते भुरग्याक दिवचें वखद न्हय. देखून तिणें तें पयस वयर दवरलां. भुरग्याक दिसता तें आपणाक जाय, कित्याक बरो दिसता रंग पळोवंक, पूण आवय जाणा तें बरें न्हय. आमी मनीस म्हणटच आमचें चिंतप इतलेंच. देव मनीस न्हय, देव विस्तार. ताका खबर आसा कोणाक कितें दिवंक जाय, दिवंक नाका तें तो जाणा. आनी एक एक फावटी आमी मागले परस वेगळेंच कितें तरी तो आमकां दिता. आनी हाका आमी उक्त्या मनान तयार आसूंक जाय. आनी देवाचें उतर जर आमी आयकना, आमचोय एक दीस नाश जातलो. आनी देवाचें उतर आमकां आयकूंक खंय मेळटा? पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. देव आमच्या काळजांनी उलयता, आमकां सांगता हें सारकें, हें सारकें न्हय म्हण. आमच्या काळजांत देव कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय. आमकां इगर्जेंत येतच कितली शिकवण मेळटा, आमी आयकता वा आमी आमच्याच वाद्याची आमकां जाय तें करीत रावता. पूण एक दीस मागीर झडती जातली न्ही आमची, मागीर सगळें लासून वेतलें न्हय. देखून आमच्याच बरेपणा खातीर आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी तें पाळूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू मागण्या विशींच पूण एक वपारींनी सांगता. पूण ती वपार समजूंक जाय जाल्यार जेजूच्या काळार इस्रायल लोकांची घरां कशीं आसलीं आनी ते कशे जियेताले तें आमी समजून घेवंक जाय. जेजूच्या काळार दुबळ्या लोकांची घरां ल्हान, 1 वा 2 कुडां आनी धरणीक बेश्टी मातयेन सारायल्ली जमीन. दिसभर घराचें दार उक्तेंच आसतालें, पूण रातीक एक फावटी दार बंद करतच त्या वेळार वीज दिवे ना, कांय ना. तांकां बेगीन न्हिदूंक वयचें पडटालें, नाजाल्यार तेल जळोवचें पडटालें. आनी दुबळ्या लोकांक तितलें तेल मोलाक घेवंक तांचे कडेन दुडू नासलें. आनी तीं लागीं लागीं न्हिदतालीं, कित्याक ऊब मेळूंक जाय.
आनी घर ल्हान, मागीर एक फावटी न्हिदतच मागीर उठूंक जायना सोंपेपणी, कित्याक दुसऱ्यांक आडखळ जाता. आतां जेजून सांगलें ओपारीन एकलो मनीस आपल्या घरांत आपल्या भुरग्यां बरोबर थंय न्हिदला आनी ताचो एकटो इश्ट येता रातच्या वेळार येवन उंडे मागता. आतां कित्याक काय उंडे मागता? थंय इज्रायलांत चड गरमी, लोक दिसाचो प्रवास करिनासलो तेन्ना, सांज जातच प्रवास करतालो आनी रातीक दुसऱ्या गांवांक पावतालो. तो इश्ट आतां मागूंक आयला उंडे, ताचो एकटो इश्ट आयिल्लो आसा आनी तो आतां रातीक पावलो आनी हाच्या लागीं दिवंक कांय ना, देखून वो आपल्या आनेक इश्टागेर वचून उंडे मागता. आनी तो म्हणटा आतां म्हज्यान दार उगडूंक जायना, हांव आनी म्हजी भुरगीं आमी न्हिदोंक गेल्या. पूण हो मनीस दारार मारीत आसा आनी जेजू म्हणटा इश्टागतीक न्हय जाल्यारूय हाचे त्रास नाका म्हणून तो उठतलो आनी ताका कितें जाय तें दितलो. जेजू कितें सांगूं सोदता? तूं मारीत राव देवाच्या दारार, एक ना एक दीस दार उगडतलें. जें कितें तूं सोदता तें तुका मेळटलें, मागलेलें तुका दितलें. पूण आमी अशें करता, आमी एक फावटी मागता, दोन फावटी मागता आनी सोडून दिता. आमी देवा लागीं न्हय फकत आमचे पासत, दुसऱ्यां पासत आमी मागत रावूंक जाय, मागत रावूंक जाय. आनी देव आमचें मागणें आपले पद्दतीन आयकतालो. हो विस्वास घेवन आमी आयच्या दिसा फुडें वचुया.